थोडे तेंप पयलीं जेन्ना अंकिताची आवय एक्सपायर जाल्लेली तेन्ना अंकिता म्हाका ती सांगी आयज अशें जालें आयज तशें जालें आपणाक कितें दिसलें घरान आपणाक आवय दिसली. दुसऱ्या दिसा न्हू म्हाका कोण तरी उलयता कसो आवाज येयलो आमच्याच घरान. खंयसर म्हाजी मम्मी बसताली पळयात थंयसर किचनान वयताले, थंयसर किचनान सुद्दां न्हू आयदनां पडटाली, आपशीत पडटाली. सो गायज वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. कशी आसात तुमी? ह्याच्या ग्रुपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. काल भरपूर कमेंट्स, म्हाका भरपूर मेसेजीस, भरपूर कॉल्स, खूप कॉल येयले, खूप मेसेजी येयले, कॉमेंट्स येयले न्हू रिगार्डींग आमच्या वांगडा काल कितें जालें पळय तें. हांव एक्चुअली असले हितून बिलीव केन्नाच करिनासलो. ओके, खबर आसता तशें सिच्युएशन जाता, खूब जाग्यार जाला. आमचे पूर्वज, आमचे पयलींचे जाणटे आमकां सदींच सांगताले अशें जातालें बीन म्हणून. हें हांवें जेन्ना एक्सपिरियन्स केलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हें आसा म्हणून. कितें म्हणटा, हें एक्चुअली आसा म्हणून आमकां डेफिनेटली कळलेलें आसा. बट थोडे तेंप पयलीं जेन्ना अंकिताची आवय एक्सपायर जाल्लेली तेन्ना अंकिता म्हाका सांगी. तेन्ना हांव हांगा आसनासलो, हांव म्हाज्या घरा कडेन आसतालो. आनी म्हाका ती सांगी आयज अशें जालें आयज तशें जालें आपणाक कितें दिसलें घरान आपणाक आवय दिसली अशें तशें. आनी हांव बिलीव केलें कितेंचें कितें सांगताय तूं. हांव एका म्हणटालो हांव तुज्या घरान थंय येवंक जायना म्हणून तूं म्हाका भेकणयताय. म्हणजे कळ्ळें न्हू तुमकां कितें म्हणूंक सोदता तें. बट जेन्ना म्हाज्या वांगडा काल जालें तेन्ना हांव काल पयर म्हाज्या वांगडा जेन्ना जालें तेन्ना हांवें आयज अंकिताक सकाळीं फुडें आमी बसलेलीं दनपारां तेन्ना हांव अंकिताक विचारतालो तुज्या वांगडा अशें जाल्लें न्हू म्हणून. आनी हांव तुजेर बिलीव करिनासलो, पण हांव आतां बिलीव करता. बट कितें जाल्लें पळय तें तुमकां सगळ्यांक अंकिता डेफिनेटली आयज सांगतलें. बट अशें आमच्याच वांगडा न्हू खूब जाणां वांगडाय जालां आसतलें. सो बिकॉज ऑफ दॅट न्हू हांव कितें म्हणटा. सो हांव सांग तूं कितें सांगूंक सोदता तें. सो गायज कितें आहा जाणा, पयलीं हांव आनी म्हाज्या डॅडी उपरांत जेन्ना म्हाजो डॅडी एक्सपायर जाल्लो तेन्ना न्हू ह्या आमच्या घरान हांव आनी म्हाजी फक्त मम्मी रावताली, दोगांच जाणां. आनी जेन्ना म्हाजी मम्मी एक्सपायर जाली पळयात गायज तेन्ना न्हू हांव सारकें एकटें पडलें. आनी आमच्या हिंदू हेतूर कितें आसता, जेन्ना घरान कोणाक कितें जाता, कोण घरान समज मरता जाल्यार त्या मनशाक न्हू कोण आसता पळय घरान, चेडूं जावं आवय, तेका केन्ना एकटें दवरिना, कोण तरी न्हू तेज्या वांगडा रावोंक जाय फॅमिली मेंबरांतलो. आनी म्हाजे जाल्यार फॅमिली मेंबर नात न्हू, हांव एकटेंच आसलेलें गायज. खरें सांगता, म्हाज्या मम्मीचे 12 दीस जायसर ह्या घरान हांव एकटेंच रावलेलें. सो पयले दीस दुसरे दीस म्हाका झेमूच पडनासली. हांव हेज्या वांगडा फोनार उलयतालें सारकें नवेर. आनी तिसरे दीस कितें आसलें, मातशी म्हाका झेम पडली. कित्याक सांग, सकाळचें न्हू म्हाका अस्थी व्हरोन हरवाळ्या दिवपाक जाय आसली त्या खातीर. तिसरे का चवथे दिसा न्हू. हय, अस्थी म्हणजे जे आमचे हिंदू धर्मांत आमचे जी बॉडी आसा ती जळयता. आनी जळोवन जालें काय तेजे उपरांत जे अस्थी येता, खबर आसा जो पावडर कसो जावन येता पळय आमची हाडांचेर, सो तेका अस्थी म्हणटात न्हू. हय. ओके, मागीर आनी ते अस्थी खातीर म्हणजे सकाळचें बेगीन उठोंक जाय आसली. कित्याक सांग, मम्मीक हांवें खंयसर जळिल्ली पळयात थंयसर न्हू खूब जाणांची अशी जळयतात आनी खूब क्रावडूय आसता थंय म्हणून. हरवाळ्या म्हणटात ते, हरवाळ्या. हय. आनी हरवाळ्या जेन्ना हांवें ती हस्ती भटजी कडेन दिली पळयात तेन्ना ती पुजा बिजा करतात. ओके, तेन्ना म्हाका भटजी म्हणपाक लागलो, आगो बाय तूं एकटेंच येयला. हांवें भटजीक सांगलें, भटजी हय म्हटलें म्हाज्या वांगडा कोण ना, घरांतलीय ना. भटजी म्हणूंक लागलो, तूं एकटेंच घरान रावता. हांवें म्हटलें हय. भटजी मागीर दुसऱ्या भटजी कडेन डिस्कशन करपाक लागलो, कशें कितें रे बाबा एकटें रावलें. तेन्ना म्हाका भटजीन सांगलें की कोणूय समज दाराचेर येता उलो बिलो घालीत जाल्यार तेजी जाप दिवं नाका म्हणून, आनी उठोवन भायर वचो नाका, कशें दार उगडूं नाका म्हटलेलें. आनी मेन थींग कितें आहा जाणाय गायज, म्हाजी जी मम्मी ज्या दिसा एक्सपायर जाल्लेली पळयात तेन्ना न्हू नक्षत्र बरें येवंक नासलें, म्हणजे स्टार बरें येवंक नासलें. आनी म्हाज्या मम्मीक न्हू गायज शांती येयल्लेली. शांती म्हटल्यार कितें, ती न्हू एक पुजा आसता आनी ती समज शांती करिना न्हू जाल्यार 3 म्हयने न्हू घरान रावपाक गावना कोणाकूच. सो गायज त्या दिसा हांव देवळांतल्यान वचोन बी येयलें, घरा कडेन बसोन खूब रडटालें. आतां म्हाज्या फ्युचराचें कितें जातलें, मम्मी आसली ती ना, डॅडी ना वांगडा, कोणूच ना.
आणि तो टायम न्हू दनपारचे 2:30 जाल्ले. तितल्यानूच न्हू म्हाजी नेबर म्हाका पेज घेवन येयली. पेज बी हांव जेयलें आनी त्या दिसा हांव बेगीनच 7:30 कितें तरी न्हिदोंक गेलें. खूब दीस जाल्लेले गायज 3-4 दीस की हांव न्हिदोंक नासलेलें. सो त्या दिसा पयल्या फावटी अशें जाल्लेलें इतल्या दिसांनी की हांव बेगीन न्हिदपाक गेलें. 7:30 सुमार न्हिदलें आनी तेन्ना म्हाजे कडेन हो फर्स्ट इन्सिडंट जालो. कितें तें तुमकां सांगता. हांगासर जो कॅमेरा लायला पळयात हांवें, थंयसर न्हू म्हाजी मम्मी बसताली. सदांच तिचो जागोच तो आसलो बसपाचो. जेन्ना हांव जाला पळयात तेज्या पयलींच्यान खंय ती थंयच बसताली आनी हांव तिका सदांच विचारतालें, मा तूं हांगासर कित्याक बसतालें गे? ती म्हणटाली आपणाचो हो फेवरेट जागो, आपूण पयलीं पासून हांगाच बसता म्हणून. आनी जे फाटसून तुमी पळयतात थंयसर न्हू टीव्ही लायिल्ली आसली. आतां ना ती, आतां आमी काडली थंयसरली. आनी हेवटेन न्हू खुर्ची आसलेली, तेजेर ती बसताली आनी सदांच टीव्ही पळयताली. कळ्ळें न्हू तुमकां? आसली तेन्ना मम्मा म्हाजी. आनी त्या दिसा कितें जालें सांग, हांव न्हिदलेलें तेन्ना झप्प करून म्हाका जाग येयली. जाग येवन पळयता जाल्यार मम्मी म्हाजी खंयसर बसताली पळयात, थंयसरूच न्हू म्हाका कोण तरी बसलेल्या भाशेन दिसलो. आनी फुडें अशें चलत येयलें हांव स्लो तरी म्हाका दिसता आनी अचानक गायब जालें. कळ्ळें न्हू तुमकां गायज? आनी हांव भिवून न्हिदलें. म्हाका सगळें याद येवंक लागलें की म्हाका भटजीन थंयसर अशें सांगलेलें म्हणून काय म्हाजे कडेन अशें जाता काय म्हणून. आनी तो दीस जावन गेलो. दुसऱ्या दिसा हांव उठलें पळयात गायज, तेन्ना म्हाका परत याद येवंक लागली की काल राती कितें म्हणून जाल्लेलें. आनी तेन्नाय परत म्हाका त्या दिसा म्हाजे नेबर म्हाका जेवण हाडून दिताले. हांव काय घरांतले भायर सरोंक शकना आसलें न्हू. म्हणजे तुमकां तर खबरूच आहा 12 दीस जायसर घरांतले कोण भायर सरोंक शकना, कोणागेर कोण एक्सपायर बी जाला जाल्यार. सो तेन्ना सुद्दां इतलें टेन्शनान आसलें हांव सांगूं शकना आसलें. जेयलें आनी त्या दिसा सुद्दां हांव बेगीनाच न्हिदपाक गेलें 7:30 कशें. तो जालो दुसरो दीस. दुसऱ्या दिसा न्हू म्हाका कोण तरी उलयता कसो आवाज येयलो आमच्याच घरान. खंयसर म्हाजी मम्मी बसताली पळयात थंयसर. उठून हांव भायर येयलें. भायर येवन पळयता जाल्यार तरीय म्हाका आवाज येता. खंयच्यान येता तोच कळना जालो. आनी सोमतोच हांवें अवीक फोन मारलो, अवी अशें जालें. अवी म्हणपाक लागलो की तूं टेन्शनान आसा न्हू, तुका भटजीन अशें सांगलां म्हणून तुका तशें दिसता आसतलें, भास जाता आसतलो म्हणून. कळ्ळें न्हू तुमकां गायज? आनी त्या दिसा म्हाका झेमूच ना. मागीर दनपारां अशें जालें खबर आहा, तें तुमकां सांगीत जाल्यार तुमी शॉक जातले. त्या टायमार न्हू म्हाज्या वांगडा कोणूच नासलो, तें तर तुमकां खबरूच आहा. पूण न्हू म्हाज्या वांगडा एकटोच आसतालो तो आमचो नेबर आलो सुणो. तो न्हू सदांच हांगासर बसतालो आनी हांव रडटालें तो बाबडो पळयत आसलो. आनी त्या दिसा कितें जालें तें तुमकां सांगता. सांजची 7:30 जाल्लेली आनी हरशी तो सुणो हांगाच बसतालो. त्या दिसा म्हाजी मम्मी खंयसर बसता पळयात थंयसर तो सुणो येयलो, असो उबो रावलो आनी असो करूंक लागलो. तुमकां कळ्ळें न्हू कशें तें जेन्ना मनीस फुड्यान येता तेन्ना पळयात ते जंप करता आनी अशें करता. तशें सेम तेणी केलें आनी हांवें न्हू तेन्ना तसो करता आसतना व्हिडियो काडलो आनी म्हाज्या नेबराक दाखयलो, पळय गे काकी म्हणून असो करता. तिका कळ्ळें तें, पूण तिणें म्हाका सांगूंक ना. कित्याक सांग, हांव भियात म्हणून. मागीर हांवें अवीकूय धाडलो. अवी पळय रे म्हटलें, हांव म्हणपाक लागलो तूं सुटलाय तो तसोच करता खंय. अवीन काडली आनी आपणाच्या मम्मीक दाखयली. मम्मीक कळ्ळें कितें तरी आहा म्हणून थंय. मम्मीन अवीक सांगलें. पूण ही गजाल न्हू म्हाका अवीन काल सांगली. अशें जाल्लेलें, तुका खबर आहा, आपूण मम्मीक दाखयल्लें, मम्मीन आपणाक सांगलेलें म्हणून. पूण तेणें म्हाका सांगूंक नासलें कित्याक की हांव भियात म्हणून. तेज्या उपरांत गायज त्या दिसा सुद्दां म्हाका झेम ना. दुसऱ्या दिसा जेन्ना हांव उठलें पळयात, आमची कशी घरां सारकी तेकोन. म्हाजी नेबर म्हाका म्हणूंक लागली तूं राती कोणा वांगडा उलयतालें काय म्हणून. म्हटलें कोणा वांगडा ना उलोवंक, ना कोणाचो तरी उलोवपाचो कसो आवाज येतालो खंय. हांवें म्हटलें ना हांव कोणा वांगडा उलयनासलें. आनी तेका हांवें सांगलें म्हाका अशें जातालें. ती म्हणपाक लागली हय 12 दीस जायसर खंय तशेंच जाता म्हणून. तेणें म्हाका तेन्ना सांगलें. सो कोणूय दारा भायर येता आनी तुका रातचो समज उलो बिलो घालीत जाल्यार कशें भायर वचो नाका. आनी तेन्नाच्यान न्हू गायज म्हाका झेमूच पडनासली. किचनान वयतालें थंयसर किचनान सुद्दां न्हू
आयदनां पडटाली, आपशीत पडटाली आनी खंयची पडटाली, ज्या ग्लासान न्हू म्हाजी मम्मी उदीक पियाताली, च्याव पियाताली, तोच ग्लास परत परत पडटालो. हांव जितले काडून दवरतालो तरी परत परत पडटालो. ती गजाल थंयच जाली. आनी तुमकां तर खबरूच आसतलें, हांगासर आमगेर कोणूच येयना. तेजो रिजन कितें जाणां, आमच्या नेबराक सुद्दां न्हू आमी केन्ना नाचता पळयात तेन्ना कोणाचो तरी उलयल्ल्या भाशेन न्हू आवाज येता. सो गायज 8व्या काय 9व्या दिसा न्हू म्हाका न्हू रुमा वयल्यान कितें तरी अर्जंट काम येयलें. हरशीं भायर सरोंक दावानासलें 12 दीस जायसर, पूण त्या दिसान हांव भायर सरलें आनी इतलें इम्पॉर्टंट आसलें जाणां काम तें गायज तुमकां सांगूं शकना. सकयल गेलें, म्हाजें काम बी केलें, 2-3 वरां लागलीं त्या कामा खातीर. आनी हांव घरा येयलें. घरा येवन म्हाका नेबर म्हाजो विचारपाक लागलो की तुमगेर कोण येयल्लो म्हाका मेळपाक बी. येतात न्हू गायज सोयऱ्या बिऱ्या तशें. हांवें म्हटलें ना, कोण ना यो. तेन्ना म्हाका तेणी सांगलें की तुमगेल्ल्यान खंय म्हाजो कहो आनी कोण म्हाज्या वांगडा बायल उलयल्ल्या भाशेन खंय आवाज येतालो खंय, म्हणजे कोण तरी गजाली केल्लेल्या भाशेन. हांवें म्हटलें ना, म्हाका काय कोण मेळपाक येवंक ना आसलें. हांव 2-3 वरां म्हटलें सकयलूच आसलें. आत्तां येपय घरा कडेन पावलां. आनी तेका आयकून न्हू तें कच्च जालें, कळ्ळें न्हू तुमकां गायज. आनी 12 दीस जायसर न्हू अशेंच कितें कितें जायत आसतालें आमच्या घरान. परत परत न्हू तुमकां खरें सांगूं चड कितें जातालें तें, मम्मी म्हाजे खंयच्या ग्लासान उदीक पियाताले पळयात, तोच न्हू दवरलो परत परत सकयल पडत आसतालो. मागीर जेन्ना 12 दीस करपाक हांव परत हरवाळ्या गेलें तेन्ना हांवें भटजीक सांगलें, भटजी म्हाजे कडेन अशें अशें जालें म्हणून. भटजी म्हाका म्हणपाक लागलो हय जाता तें तशें, कित्याक की आमच्या घरान जी मम्मी एक्सपायर जाल्लेली तें नक्षत्र स्टार बरें नासलेलें, म्हणून कायद्यान पळोवंक गेल्यार म्हणपाक लागलो तुका त्या घरान जे मेरेन शांती करिना ते मेरेन तुका त्या घरान रावपाक गावना. मागीर 15व्या दिसा कितें तरी आमच्या घरान भटजींक हाडून 5 भटांक हाडून शांती करून घेतल्या. आनी तेन्नाच्यान सगळें सारकें आहा. पूण केन्ना केन्ना तेज्या उपरांतूय आमच्या नेबरांक बी अशें जाल्लेलें आहा की म्हाज्या मम्मीन न्हू घरा भायर आमच्या चिकवाचें झाड लायिल्लेलें, तें झाड आतां ना, रस्त्या खातीर न्हू कट करचें पडलें आमकां. आनी त्या झाडा कडेन सुद्दां न्हू मम्मी भाशेन अशी सावळी दिसल्या म्हाजी लोकांक. कितल्यांक रातची 12:30 बी लोक येतात न्हू कामा वयल्यान बी, तेन्नाय तेंच्यांनी सांगलें आपणाक तुज्या मम्मी भाशेन कोण तरी दिसला म्हणून. आतां हें जें कितें अंकितान तुमकां सांगलां खबर आसा, हांव हें इतलीं वर्सां बिलीव करिनासलो. हांव एका म्हणटालो तूं म्हाका भेकणयताय, ही एका संवय आहा बोकाणां मारपाची. हांव एका म्हणटालो तूं म्हाका भेकणयताय एवरीडे न्हू, तूं अशें अशें म्हणटाय नाकाल्लें भूत पळयलें आनी कितें पळयलें, तूं म्हाका भेकणयताय. पूण तें जेन्ना म्हाज्या वांगडा पयर जालें म्हाका कळ्ळें की बाबा हें एक्चुली ट्रूथ म्हणून. इट इज अ ट्रूथ. आतां तुमी म्हणटली ह्या व्हिडियोन तूं म्हाजे मदींच गायब कित्याक जालो सांगता तुमकां खबर आसा म्हाजे थोडे दीस पयलीं कितें केल्लें तें हांवें असो बसता न्हू हांव जाल्यार ते म्हाजें न्हू फोल्ड जाता आनी ते म्हाका त्रास जाता, दुखता. बट जस्ट टू यू नो दुखता म्हणून हांव कितें हेजे कॅमेरा भायरूय रावोंक शकना. सो येस गायज, म्हाज्या वांगडा हें जेन्ना अंकितान म्हाका सांगलेलें आय लिटरली हॅड नो क्लू की हें कितें खरें सांगता काय फटींग सांगता काय. एका संवय आहा न्हू फटींग मारपाची म्हाजे कडेन, नाकाल्ली म्हाजी फकाणां मारपाची, मागीर भेकणोवपाचें. जेन्ना म्हाज्या वांगडा काल घडलें 1000% दिस इज ट्रू गायज. आमची नेबर न्हू आमकां म्हणटाले की तुमच्या घरान आवाज येतालो मगो, कोण येयल्लो तुमगेर उलोवपाक, कोण आसलो तुमगेर खबरेक येयल्लो. आनी आमी त्या घरानूच ना, भितर घरान ना जाल्यार आमचो आवाज कसो म्हणून येतलो, सारकें न्हू. हो, आनी ही आमचो आलीची कसो गजाल 1 वरास पयलींची. आनी आमी म्हणटाले कितें कितें उलयता नाकाल्लें. आनी आमचे नेबर हांगांतल्यान कोण वयता तिका घरा भायर आमचो सोपो म्हणजे तुमकां खबर आसा पोर्चुगीज घरान भायर सोपो आसता. सो तसलो सोपो अंकिताच्या घरा भायर आसा बसपा सारको. आनी अशें चलता चलता थंय जक करून स्ट्रायक जातालें. अरे अशें म्हणजे कळ्ळें न्हू तुमकां कोण बसला कसो, पूण थंय पयल्या कोणूच आसना. म्हणजे घराक लॉक, आमी काय ना न्हू.
कोण बसला कहो दिसतालो लोकांक. थोड्यांक मोस्ट ऑफ द पीपल मेन म्हणटा पळय ते तुमकां खरें सांगता, आमचो नेबर आमी तुमकां सांगतलो, ज्या मनशान हेजो नंबर काडून हांगा थंय दिल्लो तेका त्या मनशाक ह्या घरान आवाज येतालो, म्हणजे आमी ना पळय तेन्ना, म्हणजे कोण उलयता गो न्हू आं. हय पयलीं तो जेन्ना आमचे कडेन उलयतालो पळय, म्हणजे तो मनीस आमच्या वांगडा उलयतालो पळय, तेन्ना आमकां सांगतालो अशें अशें जाता, अशें अशें आवाज येता, अशें अशें आपणाक त्रास जाता, म्हणजे भंय दिसता. तेजें किचन आनी आमचें हॉल क्लोज बाय आहा सारकें अशें, म्हणजे डिस्टन्स इतलो आहा, डिस्टन्स एक बॉलाचो डिस्टन्स, आनी आमी कितें उलयता न्हू थंय आवाज येता, थंय कितें उलयता हांगा आवाज येता. सो म्हणटा पळय तशें सिच्युएशन, घरांतली गजाल भायर पावता पळय तशें. आनी हांगा उलयता तो आवाज तेका त्या घरान येतालो, आनी जेन्ना आमी गाडयेर येताली ती म्हणटा अरे तुमी आत्तां येयल्या जाल्यार तुमच्या घरान कोण उलयता. आनी हें आमी म्हणटाली कितें स्ट्रॅटजी आसूं शकता लोकांची भेकणोवपाक. तुमकां खबर आहा आयज काल संवसारान अशें चल्लां की लोक भेकणयतात की बाबा तूं ह्या घरान रावं नाका, तशें कितें न्हू. हय बट दीस इज एक्चुअली ट्रू ओके. बट हेज्या उपरांत पासून एक चेडूं अंकिताचे फ्रेंड हांगा येताले ओके, तेजें नांव अक्षता, व्हिडिओ पळयता आमचे, तेका पासून जातालें अशें न्हू आं. हय केंस ओडले खंय तेजे, केंस ओडले खंय तेजे. कोणी केंस ओडले, म्हाका येवन ते सांगले तेणी, तो बी अशें अशें जालें अंकिताक कोणी केंस ओडले. हांव म्हणटालो तुजे केंस कोण ओडटलो काय म्हणून, तूं तूं भुताचे केंस धरून ओडपी म्हणून, म्हणजे तें मातशें जिवान बरें कळ्ळें तुका. आमी आनी एका हांवें तो व्हिडिओ धाडलेलो पळयात, आमचो डॉग असो 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 करी, तेन्ना हेणी मम्मीक दाखयल्ले, मम्मीन हेका सांगलेलें अशें अशें आहा म्हणून न्हू रे. म्हाका हांवें जेन्ना मम्मीक सांगलेलें, मम्मी म्हणटाली ते चाळो कितें तरी आसता खंय, चाळो खंय कितें म्हणटात ते, आमचे हिंदू धर्मान तेका चाळो म्हणटात. आतां क्रिस्तांव कशें उलयता खबर ना, बट चाळो आसता खंय. म्हाका ते मम्मीन सांगलें तें खरें म्हणून, कळ्ळें तुका. तेका सांग की मातशें अलर्ट राव, बेश्टें दार बीर उगडू नाका. हांवें हेका कांय सांगूंक ना तसलें, कित्याक पयलींच चेडूं तें डिस्टर्ब आहा, आनी म्हाका खबर आहा अंकिताचो स्वभाव कसो पळय तें. जेन्ना अंकिता आवय वांगडा हॉस्पिटलान रावतालें खबर आहा, हॉस्पिटलान जेन्ना आवय एडमीट आसली ती, तेन्ना तुमकां खबर आसा हॉस्पिटलांनी भुतां बितां अशीं दिसतात खंय केन्नाय अशीं मॉचरी कडेन बीन अशें चलता काय, ते म्हाका सांगताले अशें अशें आपणा वांगडा जाता, मदींच कोण वयता गो दिसता. आनी ते भियाताले, कडकाडटाले बाबडे न्हू. म्हाका तेका नाका आसलें करपाक, बेश्टेच 3-4 दीस जाले न्हिदोंक नासलें, आनी तेका ते हितून त्रास करपाचो नाका म्हणून हांवें तेका केन्नाच सांगूंक ना. आनी तेजे उपरांत पासून केन्नाच सांगूंक ना. पूण जेन्ना काल पयर म्हाज्या वांगडा जालें तेन्ना अंकिताक सांगलें आनी म्हाका मम्मीन सांगलेलें म्हणून, ते शॉक. आनी हांव खूब शॉक. आवय कितें म्हणून सांगू तुमकां, गायज हॉरेबल डे. ते दिसा म्हाका आजून विसरोंक जायना. आनी म्हाका आतां त्या वाटेन वयपाक भंय दिसता. आनी म्हाजी ती डेली रूट, म्हाजो डेली रूट. हांव नुस्तें हाडूंक गेलो, आनी खंय गेलो, पणजे गेलो, त्या वाटेंतल्यानूच घरा येता. हांव मेन त्या वाटेंतल्यान येयना. म्हाका आतां भंय दिसता ती सायड वयपाक. हय भंय दिसता. खरेंच भंय दिसता. आनी गायज आमचो राखणदार आमचे न्हू केन्ना वायट करिना ओके, केन्ना वायट करिना. राखणदार आमची रक्षा करपाकूच आसता. बट कितें आहा, हांवें केली ती चूक केली, कळ्ळें न्हू तुमकां. हांवें जी कितें केली ती चूक केली. म्हाका खबर ना तेजे जागो म्हणून तो, तेज्या जाग्यार हांवें मुतपाचें, हांवें मुतोंक गेलो, ती म्हाजी व्हडली चूक आसली लायफाची ओके. राखणदाराच्या जाग्यार हांवें म्हाजें बुरशेपण केलें, सो तेका ते खंय तरी दुखापत जाली, तेका त्रास जाले म्हणून तेणी म्हाज्या वांगडा अशें केलें. जाल्यार राखणदार जो आसता आमचो केन्नाच फुडल्या मनशाक हार्म करिना, ऑलवेज त्या मनशाचें फुडल्या मनशाचें बरेंच चिंतता. बट हांवें कितें केलें तें रॉंग केलें न्हू, पूण म्हाकाय खबर नासलें. सो तशें आहा तें सिस्टम, कळ्ळें न्हू तुमकां. बट हें सगळें रियल, हें सगळें खरें आसता, हें फटींग न्हू. तें जर तुमच्याय वांगडा कोणा वांगडा अशें कितें घडलां जाल्यार प्लीज तुमी म्हाका कॉमेंट करून सांगा. आनी येस गायज, हांव जेन्ना म्हाज्या वांगडा हें घडलां, आय एम एक्सायटेड एंड क्युरियस टू नो अबावट हॉरर स्टोरीज. हांवें खूब जाग्यार अशा गोंयान आयकलां की थंय पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज आसा म्हणून, नेगेटिविटीज आसा म्हणून. हांव डिसायड करता, हांव चिंत्ता की म्हाजो एक एक्सपर्ट फ्रेंड आसा बॉम्बेचो, तो तेका हांव फोन तुमकां हॉरर प्लेसीचेर रातचे 12-12:30 अशे व्हिडिओ काडून तुमकां दाखोवपाक सोदता न्हू. तुमी जर इंट्रस्टेड आहा जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा म्हाका. आय वील डेफिनेटली डू इट ओके.
डेफिनेटली ना आमचे कडेन असले हॉरर जे आमचे आजे बिजे आमकां खूब सांगताले हांव तुमकां हेजे फुड्यान हाडूं शकता बट ओन्ली इफ यू गायज इंटरेस्टेड जाल्यार तुमी कॉमेंट घाला येस गो फॉर इट म्हणून. आणि टील देन तुम्ही चॅनलाक आमच्या सबस्क्राईब करा.